वेगवेगळे चलो जेजू केले
Jesus daria mudou o seu plano. Jesus deu o seu plano. Jesus naमध्ये मौत वेगवेगळ्या विषयाचे निर्णय ऐकून Jesus बराबर चालले, Jesus बराबर रावले आणि बोलले. जेजूची शिकवण, जेजूचे मन वेगवेगळ्या विषयाची तक्रार करते. यावेळेला आम्ही जेजू बरोबर सोबत आहे. महिन्याचा उपयोग असलेला नवमिनो आमच्या घराचा या नव्या पिढ्यात जायते वस्तू उडोवपाच्यो, आयकोवपाच्यो, भोगपाच्यो, पळोवपाच्यो आमच्या घराचा. हे सकाळी जेजूच्या पायाशी येऊन आमचे मन, आमचे काळीज, आमची चिंता, आमच्या आत्म्याला ताचे मन समजून इलेक्शन पडलेल्या जाईल पण जेजूचे मन घेऊया. जेजूचे मन ऐकून समजून जेजूचो अनुभव घेऊन ताचे बरोबर रावून गरजेचे. हे सकाळी वसवेक आमकां आयकून संस्कारान आमचो वेळ सादर केल्या. आमची नजर प्रभूचे संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवरून आमचेच मन, आमचेच काळीज, आमची जीव ताका पळोवन सगळ्याची सूट हे सकाळी भेटीतला तुका म्हजो जेजू तुका भेटिना दुनिया म्हजी चिंतना, म्हजे आवडे, म्हजी उतरां, म्हज्यो परबी, म्हज्यो मागण्यो सगळ्यो तुज्योच. भेटिता तुका दुनिया सुख, दुःख, गोष्ट, त्रास. भेटिता तुका आयच्या दिसाचो म्हजो सगळो भाव. भेटिता दुनिया तुका आयच्या दिसाचो फोड. म्हज्या वावराक, म्हज्या उदकाक, म्हज्या परबी जो फोड आयज मेळटलो तुका दुनिया मेळटली. उबारता दुनिया तुका सगळे म्हजे संबंध लायबिलिटी दिसता. ह्या दिसांनी भुरग्यांची परीक्षा, निकाल, एडमिशन्स, सर्व म्हजी हे सकाळी दुनिया निकाल. तुझ्या हातान म्हजें जीव घालता आसतना दोरी बडी म्हज्या जिविताची तुका दुनिया मेळटली.
शिवोपी आमचे योगचे सुगुरु नीत अर्थाचा सीधडी मोजे भाग्ये विकास बाबा वेदिका स्वरूप आमची विरोधी आणि सचन मानव भेद विचार करता आम्ही आमचो आणि आमच्या
सूर्याची कसा अवयवनांची सुंदर गाडी निष्मार्गाने पचनकार उदाहरण स्वनिर्देशी वेळा निर्देशा वंशाची जी सुंदर वेळा अवयवन
आयची दिसाची भेट देवाक देवाची दिता हातूंत येता दोनी सगळ्या जल्माच्या दिसाक देवाचे भरपूर आशीर्वाद घालून मागुया आनी तिच्या सगळ्या चिंतनाची परदेशांत रावलेल्या सगळ्या पासत मारूंक लायता तशेंच बरी भलायकी पासत आनी देवाची देवणी सगळ्यांक मेळूंक आयज मागूंक लायता ते भशेन मागुया आयज बावताची दिवटी बिबेदार रेशना मंदी ट्रेसी फर्नांडीस आनी फामी एलिगन्जा अनिफा कार्वालो आनी फामी ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसिस शावेराची मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आमची जणेतल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया अर्थक्वेकांची भाव भयणां आजून कश्टवतात तांची पासत आनी रेस्क्यू ऑपरेशन्स आनी एड्स ऑपरेशन जी चालू आसात तातूंत तांकां फावो तो आदार मेळूंक तांचे पासत मागुया बापाची आनी पुताचे पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो भोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक व्हड तुमचे सगळ्या आसूं भाव भयणी जेजू उक्तेपणी भोंवता उक्तेपणी उलयता पूण ज्या वेळार वेगवेगळे तरेचो खतरो जेजूचेर आयलो तेन्ना थोडे जागे जेजून एवॉयड त्याच बरोबर जें कितें उलोवपाचें आसा सांगपाचें आसा तें भियेनासतना जेजू सांगता आयच्या काळार आमी थोड्यो असले परिस्थितीन आसा जेन्ना तोंड उगडप म्हणल्यार एकतर उलोवप म्हणल्यार खतरो कसो घरी आसतना आमच्या भावार्था विशीं जेन्ना आमी तोंड उगडूंक जाय तेन्ना आमच्या वडिलांनी तशेंच आमी सगळ्यांनी भियेनासतना आमच्या भावार्थाक गोवाय घेवंक आमकां हे भेटेन कितें करपा मागुया जायते फावटी आमी अशें करून चुकले हांव देखून आमी भियेले हांव देखून आमी देवाचेर विस्वास उखंड दवरूंक ना देखून दिसाचे सुरवातेक ताची बक्षणी मागुया हांव पातकी सुरविदार देव आमची काकूट करून आमची पात्रां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुर्याक काकूट कर क्रिस्ताक काकूट कर सुर्याक काकूट प्रार्थना देवा आमच्या मोकळ बापा आमचे सैन जखमी आनी असक्त म्हूण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी घटाय दिवन नवी करून गरज ते उपाय तो आमच्या हातांत घालताय दिनवाशिमेन संतस्परीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिबोळ जिणेचे नवी चालीन दाखोवन आमकां कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूक चलयता देवाक सासणाच्या सासना आतांच्या दिसाक आमचो नायट विजील जातलो ते भशेन हे दिसाचे बेगीन मागण्यांत दवरुया नायट विजील आमकां सगळ्यांक बरे भशेन जावं जी कोण आमकां आदार करून दितल्या तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सगळो लोक जो कोण नायट विजीलांत वांटो घेतलो तांचेर आशिर्वाद घाल जाणवायेच्या पुस्तकावयलें वाचन दोश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात पूण चुकलेल्यो मांडण्यो घेवन बऱ्या मनशाक थोड्याक मागुया कित्याक तो आमकां बेजार करता आमचे चालीचेर सदां रागात जाता आमी समोर मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोलाय दाखयता आनी आपूण सरेस्पराचो कूड करता आमची चिंतनां तो कसाक लायता ताका पळोवन
ताच्या जिविताची चाल हेरा मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना. खोट्या पयशा सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलांत आपूण मेलो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हूण बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपटांतलो ताका निवारतलो. अपमानांनी आनी वडवड्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोक तो आमकां पडोन येतलो आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासान काडटल्या. लजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां. असली ताची कल्पना पूण सगळींच वांगी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुडीक केल्यान देवाचे बूट ती ओडटनात. भक्तिवन जिवितांत इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना. नितळ निर्मळ प्रार्थनाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां बाबाड ना. देवाचे उतरे आमचो जबाब. जाचे काळीज दुखवलां पटवलां ताचे सोशे सुरेसभर आसात. जबाब. जाचे काळीज दुखवलां पटवलां ताचे सोशे सुरेसभर आसात. सुरेसभर खोट्या मनशाक वाट वळटा. पृथ्वीवेलो ताचो उगडास तांच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सुरेसभर तांच्या आयकता आनी सगळ्या आघातांतली तांकां निवारता. जबाब. जाचे काळीज दुखवलां पटवलां ताचे सोशे सुरेसभर आसात. जाचे काळीज दुखवलां पटवलां ताचे सोशे सुरेसभर आसात. जाचे मन वळवळटा ताचे सुरेसभर हात उरता. बऱ्या मनशाक उपद्रेव गोश्ट बारीक ओळखीतात पूण त्या सगळ्यांतलो सुरेसभर ताका निवारता. जबाब. जाचे काळीज दुखवलां पटवलां ताचे सोशे सुरेसभर आसात. सगळीं ताची हाडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडून दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या आत्म्याक सुरेसभर दारोवन दिता. ताच्या कोपान आसरो सोडटल्याक तो कोणीच कास लावचो ना. जबाब. जाचे काळीज दुखवलां पटवलां ताचे सोशे सुरेसभर आसात. उण्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियांत भोंवूंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवाची तोंबूची परब लागीं पावली. ताची भाव भयण बरबे हेतूच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक बरो नासता. जेरुजालेमांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणिना. हो खरेपणी अभिषेक म्हूण आमच्या वडिलांक पडोन आयला काय? तरी तो खंयचो तो आमी जाणा, पूण अभिषेक दिसती पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात वय आनी हांव खंयचो आयला तें तुमी जाणात. पूण
पूण हांव म्हजे चोस्तोनगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखना. हांव ताचे जावन आयला आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखता. ती ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवडीनो आयचे देवाचे उतर आनी आयची आमची परिस्थिती हे सर जाता काय नदर मारून कळोवया इल्लीशी आयज. ह्या दिसांनी वेगवेगळे तरेचे मनीस आमच्या धर्माचेर आपली नदर दवरूच आसा. एक धर्मीक झूज कशें कमेस जाल्ले भशेन करता. थोडे फावटी उक्तेपणी, थोडे फावटी लिपोन पडत आसता. हाच्या पयल्या वचपान आमी जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आयकलां दोश्टी मनशां आपणा मदेंच उलयतात आनी नश्टी मनशां कितें उलयतात. जो सत्यवंत आसा, जो सारकें उलयता ताका ट्रॅपान घालता. जो कितें तो उलयता आनी गरजेचे मुखार हाडटा तें बंद करपाक गेले भाशेन. जो कितें तो उलयता तें ताका दुखता हेंय ती उलयता. आनी दुखता देखून ताका बंद कशे भाशेन करपाचो, पळोवन ताका न्यूट्रलायज कशे भाशेन करपाचो, फोडून कशे भाशेन उडोवपाचें हाचे विशीं ही मांडणी चलिल्ली आसा. ही आमकां हाच्या पयल्या वाचपाक जाणवायेच्या पुस्तकांत भावभयणीक दिश्टी पडटा. आयज आमचे भोंवतणी नदर मारल्यार जाताले आयज भाशेन. आयज पळयात जे वडील आसात तांचे सगळे कितें घडटा. आयज पळयात जे कोण उलयतात तांचे सगळे कितें घडटा. जे कोण सोत आमच्या मुखार हाडटात तांचे सगळे कितें घडटा. हेच वाचपांतली ही नश्टी मनशां जीं आसात ते कितें करतात तें आमकां दिश्टी पडटा. आनी सोत लोक जे आसात तांचेर कशे भाशेन असलो हल्लो केल्लो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. शुभ वर्तमानांत जेजू गॅलिलियांत भोंवतालो, जुदेयांत भोंवपाचें तो आडायतालो. वॉज एवॉयडींग जुडिया. एवॉयड करपाक कित्याक तेंय आमकां सांगता. कित्याक ताका मारूंक सोदताले. कित्याक जेजू उलयतालो, जेजू सांगतालो त्यो वस्तू सारक्यो सांगतालो. देव मंदिरांत उलयतालो. जे कोण वडील आसात तांच्या तोंडार तांची चुकी सांगतालो. लोकांक शिकयता आसतना उक्तेपणी उलयतालो आनी लोक ताचें आयकून हे जे वडील आसात तांचेर तशें आडशें जाता तशें तांकां दिसतालें. देखून हाताक नाकाक करूंक जाय. रस्त्यावेलो कांटो काडून उडोवंक जाय. ताका धरूंक सोदताले, ताका जिवेशी मारूंक सोदताले जुदेव अशें म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तरी आसतना भाव भयणीनो, जें कितें सोत उलोवपाचें आसा तें उलोवंक जेजू फाटीं सरता. मुरबेक गेलो, जरूय खतरो आसलो. लोक उलयतालो तो येतलो काय, ताका धरतले काय, ताका मारतले काय. कित्याक जो वारो थंयसर आसलो आनी जी खबर जाताली ताचे विशीं अध्यापरपणे जेजू ताका ते धरतले, बडबडीन घालतले, वो मारतले, वो डान्स करतले. हे सगळ्यो वस्तू ज्यो आयच्या काळार आमकां दिश्टी पडटात. जे कोण सारके उलयतात, बरे उलयतात तांकां कशे भाशेन थोंडावपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा ह्या आयच्या प्रशासना लागीं तें आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्या संदर्भांत आमी जायते जाणां भियेल्लीं आसा. पण उलोवपाचो आसा तो कसो उलोवचो ना. पण स्टेटमेंट करपाचो आसा जाल्यार म्हणटलो नाका आमकां बातबडी. प्लीज फकत सादो लोक आमचे वडील आसात ते आयज उलोवपाक जाय ते उलयता आनी उलोवपाक नाका थंयसर वडील आयज न्यूज प्रेस जाता. समजून घेवपाची भाव भयणीनो आमी गरज आसा आनी भावार्थान आमी हें वळखून घेवपाची गरज आसा. कितें चल्ललें आसा तें आमचे भोंवतणी कशे भाशेन एक डिवायड घालपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. पार्लमेंटान वो आमचे एसेंब्लीन जे डिस्कशन जाता
तातूंत भितर खंय खंय आमचे पवित्र सभेक वा इगर्जेक चर्च पडलेली आसा खंय खंय कुशीक काडलेली आसा खंय खंय आयकतात आनी खंय खंय कन्सल्टेशन्स केल्ल्या भशेन करतात हें आमकां सरळ दिसती पडटा. आमचे मदें फुटी घालपाचो प्रयत्न चल्ला काय जाणवायेचें पुस्तक सांगता तें आयकलां पवित्र पुस्तकान आमकां शुभ वर्तमानाक मेळटा ताचें नियाळ पडली आनी हें समजून घेता आसतना भाव भयणीनो आमचो भावार्थ घोट्ट तीर सांबाळपाक आमकां चड एकल्याक वेंचून काडलेलीं आसा. भावार्थ राखप आनी भावार्थाचो प्रचार करप फकत यात्रिकांचें पाद्रीचें आनी इगर्जेचेंच काम न्हय, चर्च म्हणटा तेचें काम न्हय. चर्च म्हणल्यार आमी आनी ह्या पासत आमच्या भावार्थाक तीर रावून जण एकल्याक आमकां फायदो आसा. आमच्या भावार्था विशीं जें सारकें कितें आसा तें उलोवपाक फावटी उलोवपाक जाय, थोडे फावटी ओगी रावपाक जाय. जेजू दाखयता आमकां जुलियान फिगर्स नासलो पूण गालिलियान भोंवतालो पूण आतां जेन्ना गरज पडली तेन्ना खुद जेजू आपूण वचून तांचे मुखार उलयलो. वळखतात तुमी म्हाका जाणात तुमी हांव खंय धांवन आयला तो आनी ते सगळे जे कितें उलयताले ते चडशे वांकडे आसले. जशें हांवें पयल्या वाचपानूय आमी परतून आयकलां ही दोश्टी मनशां जे कितें योजितात ते चुकीचे वांकडे सगळे. तेन्ना जे कितें वांकडे आसा ते सारकें करचे पासत खुद जेजू उलयलो आनी तेतून सांगलें हांव बापाक कडलो आयला. बापाक तुमी वळखना, हांव वळखता कित्याक हांव ताचे बरोबर आसा आनी ताणें म्हाका पाठयला. देखून ताणें म्हाका सांगलां, ताणें म्हाका जी आज्ञा दिल्या तीच हांव पाळटा. आनी ही आज्ञा भाव भयणीनो सोडवण दिवपाची, ही आज्ञा आमच्या बाबतींत पासून खुशाल करपाची, ही आज्ञा आमकां फ्रीडम दिवपाची. आमकां करपाक लागला आमकां म्हणटा तेन्ना आमी जिजवण एकलो आयचे दिसाचे भेटीन वांटो घेता ती आमकां म्हणटा तेन्ना आमचे धर्मीक वडील आसात ते, आमकां म्हणटा तेन्ना जे राजकीय वडील आसात आमचे ते, आमकां म्हणटा तेन्ना जाका कोणाक पडलेलें ना, खबर पासून ना कितें चल्लेलें आसा म्हूण आपणाक ज्याच वस्तूंनी गुल्ल जाल्ले आसात ते, आमकां म्हणटा तेन्ना असले मनीस जांकां खबर नासतना वाल्नेरेबल पीपल तांकां उजार केल्ले आसा, फुटी घालपाक एक वेगळे तरेचो माहोल तयार करपाक तांकां उजार केल्ले आसात तेय. जाल्यार तांकां सगल्यांक आमकां सगल्यांक ह्या दिसाचे भेटीन आमी ह्या उंड्या सऱ्याक बारयो. ह्या उंड्या सऱ्याची बदलणी जावन जेचें मांस आनी रगत आमकां मेळटा तें आमचो भावार्थाचो उलो, आमच्या भावार्थाची गवायकी आमी भियेनासतना सगल्यांक दिवं आनी जें कितें सत आसा तें उलोवं, जें कितें चुकीचें फटीकपणाचें जें शिकवण पसरवंक प्रयत्न चल्लेले आसा ताचेर आमी जैत करून हे भेटेंत आमकां करपाक.
म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व विदान देव बाबा आमकां कसलें जावं मागत भोव पवित्र देवा आमच्या मंगळ बापा सगळे पवित्रतायेची तूं जोर ह्या यज्ञाचे पद्दतीन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजा तुजी शीं आमकां फावो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां मारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व विद्यालयांचा आसपासच्या देवा सर्व खडे सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नेमीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या उपास करून तुका दिनवासून तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दबावन दवरतले अशें आमचे वस्तीचेर आमी जैत व्हरतले तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजांत उदार जातले आनी आमकांच उणीत करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हे परी आमचे सोडवणेची परबे तूं आमकां गोंयांत करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगात तुजी स्तुती आमी गायता बाबा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची स्वर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभाव आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसून खंयचे आनी ताणें उडवले तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसान दिलो आनी पळय हो तुमी समेज दियात आनी खायात ही बशी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच बरी शेवट जातच ताणें काल्स घेतली नव्या दिनवासो ती आपल्या शिसान दिली आनी पळय तुमी समेज दियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या चांचणी कराराचें रोग पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमची पासत आनी समेज मनशा पासत देवा रावतली हे म्हज्या उलासाक करा तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडीन रावपाक शोधले हांव असो दिसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करपूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे बरी तुमी जे दिसता जाल्यार तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा नित्यानी आमच्या गवडी बाबा सिमियो आमच्या आदारी दिसता आनी सगळे यात्रेक वर्गा बरोबर तुका आपल्या मोगान पावय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट तांकां तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुज्या परचडीत तुका मळ पळोवंक पावो आम्हा समेस्तांची भेटी काय जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अकबर मरे देवाची माई सांगा ती तुझ्या पती भाग्यवन जोसेफ भाग्यवन दरुदिता भाग्यवन जोसेफास आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुत्रांत आमकां वांटोर
ताचे सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू नाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका आसनाच्या आसना. आमच्या भावार्थापासून उबी रावन आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताची भवायकी आमकां उलो मारता. आमी देवाचेच मजतीन येनासतना उबी रावन आनी जीं नश्टेपणां आसात जीं वायट कर्तुबां आनी वायट चिंतनां आनी वायट मांडण्यो आमचेर आड येतात त्यो समजून घेवं आनी तांचेर जय करून आमकां करपाक लागता. बराबर जेजूची प्रेम लागून म्हाका आमचे बाबा सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार बऱ्या बरोवयाच्या पितान समजताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवंडाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशी पत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पात्रांतली सुखय आनी सर्व आनंदांतली वाडटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्दांत पडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राज वरचो दिताय सस्नाच्या सस्ना. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या सुख एकामेकाक मगान शांती दिवी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुदारली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Amen.
प्रार्थूया. मोगळ बाबा, जेजूच्या भौमदीक रक्ताच्या बलिदानात मरणांतली उतरून आमी जिवितात पावता आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत येता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो चाली सोडून आमकां मेळटलें नवें जिवीत सतनाय सांबाळून आमकां आदार दिता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं सांजे 5:30 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत दीस तशेंच चतुरायद्याची फाल्यां सकाळीं 6:30 वाजता इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी हे फर्स्ट सॅटरडे डिवोशन जातलें. त्या उपरांत दीस तशेंच सांजचे वेळार आमचो फाल्यां नायट विजील 10 वाजता आमी सुरू करतले. सकाळीं आयताराच्या 5 वरांचेर दिसाचेर हो आमचो नायट विजील सोंपतलो. वांटो घेवया जाता ते भाशेन सगळीं एकामेकाक उगडास करुया आनी बराबर मेळून हें जागरण रात जागरण आख्या आमच्या कॉलेजमाच्या काळान हो म्हणुया हे परस्पर हे एक दिसाचे रात जागरण आमी भेटयता. जाता तितलीं जाणां येवन सुन्या बराबर हें रात जागरण करुया. सर्विस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व विदार्थे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या जेजूची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सर्गीच्या बाबा जेजू क्रिस्ता तुझ्या पिता आनी आमच्या बाबा सगळे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबा आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी भेटयलो प्रिती मोगाचो उत्सव तुझ्या राजाच्या आग्नेन आमची भितर नव्यान सुदैव बसो जालो. शुभ वर्तमानाची क्रिया म्हाका नासतना बघून तुजी कृपा आमकां सुरू नव्या स्वर्गात नवे पृथ्वीच्या बऱ्या भशेन रावतना ही बिया मनशां कुळात अशी जातली वचली भितरल्यान जावन करता वायटाच्यो शक्त्यो नपयस जावन साधनान तुजी महिमा करचो. सर्वांची कृपा आमा वर्षाच्या यात्रेकारां सोय स्वर्गीचे देवे चडची आशा नव्यान सांगता. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सर्वंतराचो संतोष आनी शांती वसराव तुका आमच्या शासनाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदांच सर्वदा. आमीन. पेज नंबर 1 Amen.